आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पणजे पोलीस स्टेशनामुखार आंदोलन करून भाजप युवा मोर्चा YMCA कार्यकर्त्या आड FIR करपाची मागणी आप प्रदेश अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान केली। भाजप युवा मोर्चा आंदोलना वेळार कायद्याचे उल्लंघन जावनूय तांचेर कारवाय जाली ना, पूण आप कार्यकर्त्या आड FIR दाखल केल्या विरोधात पक्षान सरकाराक धारेर धरले। ही प्रक्रिया पुराय जायना तो मेरेन आमी पणजे पोलीस स्टेशनाच्या दारात बसून धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी संदेश तेलेकरान दिला। म्हाका आनी संदेशाक समन्स आयिल्ले दॅट इज इन रिलेशन टू अ FEG बर्निंग प्रोटेस्ट जो आमी 5 मार्चाक केल्लो इन फ्रंट ऑफ द BJP ऑफिसाची जी बिल्डिंग आसा ताच्या भायर केल्लो, तुमकां सगळ्यांक याद आसतली। आता तुम्ही जाणा हो प्रोटेस्ट आमी कित्याक केल्लो तो आमचे लीडर श्री अरविंद केजरीवाल तसेच बाकीचे सगळे लीडर आमचे फेक लिकर स्कॅमाच्या केसीन फेक केसीन तांकां टोटल 6 महिने 2 वर्सां अशें करून जेलीन घाल्ले, कोर्टान तांकां डिस्चार्ज दिल्ले। आम आदमी पार्टी सुद्दां डिसेंट बिहेवियर आसता। आमी खंयचो रस्तो ब्लॉक करूंक ना ह्या प्रोटेस्टा वेळार। आमी कितें BJPच्या ऑफिसान वचपाचो प्रयत्न केलो ना। आमी खंयचे पुलीस आमचे जे पर्सनल आसा तांचे कडेन कसली धक्कामुक्की करूंक ना। इनफॅक्ट कोणूच नाशिल्लेच थंय। आमी हो एक लास्ट मिनिट डिसिजन घेतलो आनी गेले थंय। मातशें स्लोगन केलें, FEG बंद केलो आनी इतले सुद्दां केले की FEG जो बंद करतकच म्हणजे तो पुतळो जळयतकच जे सगळे थंय आशिल्ले ते आमी काडून स्वता साफ केले आनी बॉक्सान घालून दवरले म्युनिसिपालिटीक। इतलो डिसेंट बिहेवियर आम आदमी पक्षाचो। इतलेशेच BJYMचे लीडर एक्टिव्हिस्ट आशिल्ले। ह्या प्रोटेस्टाक रस्तो ब्लॉक केलो गेलो, FEG बंद केली गेली, थंय काँग्रेसीच्या ऑफिसार वचपाचो प्रयत्न जालो, आमच्या पुलिसां बरोबर धक्कामुक्की केली, हे सगळें केलें, रायटिंग केलें, सगळो बोवाळ घालो, पूण तांचेर FIR ना, फक्त आम आदमी पक्षाचेर FIR। ते आमची कंप्लीट इन्क्वायरी करपाना तोपर्यंत आमी हांगा बसतले। करा आमची इन्क्वायरी, गोंयच्या हिता खातीर राजकारण करता, आमची छळवणूक करनाकात।